Paul मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या उबाल्दो डिसुजा हाच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मार्गारेता गामा हिच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस मनयतात पॉल फेर्नांडीस, सेबेस्टियन लोबो, जॉन पेरेरा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आविटो आनी पिया फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. भावार्थाची दिवटी आयज पेटयता रेजिना मुंदी, कॉन्स्टान्सियो गुदिनो आनी फामील, बिहायंड NSD, सिंपल मोरे आनी फामील. ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हज्यांत रावता. इफ यू लव मी यू वील अबायड इन मी. आमी दर दिसाक ह्या जेजूच्या मोगान रिगून रावंक आमकां सगळ्यांक उदीक आनी उदीक कृपा मेळूंक ह्या मिसांत कोतकोत्यान आमकां बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलोतीक उलो मारुया. काळजांतान दूख दवरतोल्यान बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ताक काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोनवाडायेन परतून दिताय. ओन भावार्थीपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तो स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कदींच तूं आमकां निर्मू नाका. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनाक. दोर्नदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेयाक थावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वादविवाद जालो.
आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजाल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फिनिसियेंतल्यान आनी सामारियेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगळ्या भावा भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुजाल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केलें तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची समूर तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा वचुया. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घोरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घोरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवटाचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चोडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सदऱ्यो, देवाच्या घराण्याच्यो सदऱ्यो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सोवे फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें उदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोवे रिगून रावना जायत जाल्यार
तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सोबें रिगून रावात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सोबें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजेशी तुमी जावचे ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे ही बापाची किरीत मोहिमा. बाबा भयणीनो, आदी इस्रायला पोरसा किरीत भाशेन एक दाखवेल कशी आमी मानताल्यो. आदल्या कोरारान तर पळयत इस्रायलाक एक दाखवेली सवय सोर केल्ली आसा आनी दाखवेल इस्रायल पोरजी मदें एक बाबा भयणीनो ग्रेसकायची खुणा. कित्याक तांची आपली सदांचोच वावर जावन आसलो दाकां मोडो आनी दाकां मोड्यान ते वावर करताले आनी जांचे लागीं दाखवेल आसल्यो ते भरपूर खुशाल आसले, ग्रेस्त आसले. कित्याक इस्रायलांत दाखवेल लावप एक तांची प्रोफेशन जावन आसलें, काम जावन आसलें आनी ह्याच वावरान ते गूल जाल्ले आसले. जेजू आज किरीत भाशेन हें उदाहरण दिता आनी म्हणटा, तुमी हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कोलवाडी. म्हजे सोबें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता. आनी हें खरें. आमी जें झाड बरे तरेन जो रूख बरे तरेन समज फळां दिना, आमी म्हणटा ताका कातरून उडोवया आनी आमी तें झाड तो रूख आमी बेंटाव. कित्याक बेंटाव? आमकां जाय नवे फांटे आयलेले, आमकां जाय नवे फांटे येवन ओदीक बरीं फळां दिल्लीं. आनी हेंच आमच्या जिवितान आमी करता तें पळयता. आनी काय बरो जेजू आमकां म्हणटा, हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी सगलीं नितळ जाल्यात. म्हणटच म्हजें सोबें रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रावतलो. देव दर दिसाक आमचे सोबें रावंक जाय ती आमकां आपल्या उतरा वरवीं खटपट करता. इतलेंच न्हय, जाय तो प्रयत्न करता आपली पोरसां आपल्याच्या मोगान रावंक. आनी आमी ताची पोरसां ताणें विचून काडलेली. दर दिसाक ह्याच जेजू सोबें रिगून रावंक आमकां बाबा भयणीनो एक कायदो आसा. जायते फावटी घडये देवा सोशियली आमी पयस वेता, ताची शेडयो आमी तो चोरवाक व्हरता, पूण आमीच विसरून आमचो गवडी म्हणून घडयेक जायते फावटी ताचेर विसर घालून दुसऱ्या सोबें वेता. आनी जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सोबें रिगून रावता आनी जाचे सोबें हांव रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. दर दिसाक आमी तर जेजू सोबें रिगून रावत जाल्यारूच आमी फळां दिवंक पावतलीं. ताचे आसणे आमच्या जिवितांत तर आमी आपणायत तो आमचे सोबें आसा. दर एक कोरनी आमी ताका मानता ते भाशेन करीत, दर एक आमचें चिंतप ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलयत, दर एक आमची वागणूक ताणें दिल्ल्या तत्वां प्रमाणे आमी जियेत जाल्यार भाव भयणी भाग्यवंतपणाचो रस्तो आमकां कठीण जावचो ना. आमच्या जिवितांत दर दिसाक सर्गीचें राज जोडूंक आमकां कितले सोंपे उपाय. आनी जेजूच म्हणटा, म्हजे वेरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कित्याक तो जावन आसा सासणीक जिवीत दिता तोच आमकां उंडो. आमी दर दिसाक ताचे सोशी येता तेन्ना कोणूय मनीस म्हजे सोबें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको. आनी आमी जाणो कातरून उडयलेलो फांटो आमी उज्याक लायता, लासून उडयता. कित्याकूच तो उपयोगाक पडना देखून आमी तो लासता. आमी ते भाशेन जावची न्हय म्हूण आमकां तो शिडकायता. दर दिसाक ताच्या मोगान रिगून रावंक, दर दिसाक ताच्यो आज्ञा पाळून, दर दिसाक ताची तत्वां आमी जिवंक आमकां सगल्यांक आज एक आव्हान, आमकां सगल्यांक आज एक उलो.
तो ताच्याच मोगान रिगून रावया आनी जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांव रिगून रावता तो सुबाम फोडोन दिता हें आश्वासन घेवन आमचें जिवीत आमी सारुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. C6, page number 30. C6. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा ही पास्क परबेचे समोरमणी वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटूं. आमच्या अस्कोत सैमान नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पाव. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची कितें आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी रांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गोड पोरगोटुया सोम्याची आणि एकासी ले पियेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक सिमा आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोत जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तान सोर काणी तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या शेना पविसा चेराय समकय शिकुशी स्वर्गात सिता कुशी संवसारांसा आमचो दिसपटो गिरायस समकरी नेमे आमची चुकलेल्या वक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताणे पडू दिवं नाका सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्या आमी बरोवशान वता एकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जियेतान राजूच चलयताय सासणांच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगले आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Jesu
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गंवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिले. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. ह्या आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज सांजे पवित्र और ज्युडिशियल एंड सेक्युरिटी सर्विसीस, जजीस, एडवोकेट्स, पुलीस, मागीर फायर डिपार्टमेंट, होम गार्ड्स, डिफेन्स तो सगळ्यांनी येवचें म्हूण आमी विनंती करता. नविनाची मागणी. शाश्वत आदाराची एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर मोशे हांव आयकता सगल्यांनी तुका बाचाली. आसरे आनी बरवंशा पातक्यांचे जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंस. पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे. उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताची काकलुतीन अविस्वास तुजिताय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सलवसांत. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत वत. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजे पातयो पूण बी येता पातकाची ताळणीन तुजो आदार मागुना जायत म्हूण आनी बाळीक म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार सो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं.
ओदी करून एम कोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें साणूंक मोशे देवा शाश्वत आदाराचे माये सगलीं बरोबर नमान मरे बागेंती मरे देवाचे माये शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे शाश्वत आदाराचे माये भाग्यवंती मारी आदादी अदृश्टांक सांपडले मजत कोर ओस्कोत कारसांच्या माग पुरचे पासत जा शरातीन देवाच्या मुन्यारी विनोद को सोगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्या पावको तुसो आदार सोगल्या शे मागता तुसो सासतो तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पाव सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेतान रासपूत चलयता सासनाच्या सासनांक थोडो वेळ ओगी रावया आनी पिळेंत आसात ते आमच्या बाबा भयणाचो उगडास आमी करुया आमकां आपल्या खातीर माग म्हणला तांचोय आमी उगडास करुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजें मागणें आयक सोमी आसूं तुमचें सवें प्रार्थना तुका सोम्या देवा या तुज्या चाकरां फावको सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती नोंदवून आदारान बागयो सदांच आंकवार मारयेची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोंतीतली आनी बगूंक पाव सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जोडूण करूं तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासून चलयता सासनाच्या सासनांक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगूं बोमोगाळ माय आमचे थाय तूं राव गोसा आकांता